कृपेचा सागोरा म्हणून घे आराधन. विविध मातावून विविध देणी घेऊन बाबार्थाने कोटल्या काळजानी एक जाऊन मौनानी आराधून सौम्या तुका वंदिता. सर्वेस मोरा मोगाच्या रसणारा भेटयता बलिदान. सर्वेस मोरा कृपेचा सागोरा मानून घे यमी सगळ्यार प्रतिकृतीन मागे थॉमस कॉन्सेसो बारेबेल 77th बर्थडे अर्गामिस्तिता. क्रांतम प्रिया पिंटो 7th वेडिंग एनिवर्सरी अर्गामिस्तितात. एंड्रिया एंड कॉलिन पिंटो 15th वेडिंग एनिवर्सरी इमिस्तितात. डॉल्फी जसिंता मस्करेनिस आणि कुटाम. मीना प्रवीण तुझ्या 13 वेडिंग एनिवर्सरी अर्गामिस्तितात. अर्गामिस्तितात हेलन पिंटो, प्रवीण शिल्पा डिसोजा काठीपळ्ळा. एलिना लविटा डिसोजा, लविटा चॉयल एंड कॅरोलिन. एन्सेल डिसोजा, रिशिता अल्बकर्क तुझ्या बऱ्या भलायके पासून मागोंक सांगला. ते वतीन प्लाविया लोबोक मिस्तितात. ॲग्नेस मस्करेनस कुटुंबान सरिल्ल्या सरतम्या बसोत मिस्तितात मिथून. देवतीन जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजाक मिस्तितात. मोंती डिसोजा. देवतीन मॅक्सिम मार्था महिन्याचो उगडास काडून हे मिस्तिता. पॉल आणि कुटाम या सर्त सभा पासून या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, जर आमी उजवाडांची येता तर आमी हर एकल्याचो मोग करता म्हणून अर्थ. पूण कोणाचोच मोग करनासता हांव उजवाडांची येता म्हणटा तो काळोखांची येता. आपल्या भावा भयणींचो द्वेश केल्लो उजवाड पळोवंक शकना. द्वेश काळोखांत आसलेल्यांचे लक्षण. जर आमी देवाचो मोग करता तर आमच्या पेलाचो मोग करूंक आसा, हातूंत दुसरी वाट ना. तर मोगाचे न्हू, ह्या पवित्र बलिदाना वेळार देवाचो मोग करूंक आनी तशेंच हेरांचो मोग करून उजवाडान जियोनचे भाग आमकां फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर थोडो वेळ मावून रावून सरम थेलान व्हड पातकांची आमी दोग धरया. संगत म्हणये हांव पातकी आणि तुका भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता मनाचे तोडान सारून वायट आंतरांतल्यान सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सर्वगेन सांगपाक मरी सगळ्या देवतांक वयता. आणि तुका भावा भयणीनो, म्हज्या खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जेवेताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत
देवाक उंसर्गी आनी शांतीताच्या इस्तांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवा बसोत आमी तुका वाकणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ संगती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुये सर पदवेदार देवा आमकां तूं दिसानाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलय. आमचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मानान वाखानूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजुवान बरयिल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचा. मोगाचे न्हू जर आमी देवाचे उपदेश पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हूण दृढ संगीत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपदेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो सताक तो परकी. पूण जो कोण उतरां पाळो दिता ताचे ते देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. हाचे वरवीं आमी देवा सवे जियेता म्हूण आमकां खात्री मेळटा. देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणे बरी आसूंक जाय. मोगाचे न्हू हांव तुमकां नवो उपदेश बरोवन धाडिना भागार सुरवेर तुमचे मुखार आशिल्लो तो पोरणोपदेश. पोरणोपदेश म्हळ्यार तुमी सुरवेर घेतलेलो तो संदेश. तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटा तो उपदेश नवो म्हणीत. तो ह्या अर्थान नवो. काळोख आखेर जावन खरो उजवाड येदलोच प्रकाशता जाल्यान तो उपदेश खरेंच क्रिस्ततें स्पश्ट जाला तुमचे तेय तो दिसून आयला. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेश दिता तो आनीकय काळोखांतच आसा. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आपूण दांटून पडन म्हणली भिरांतच ताका ना. पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा. काळोखांतच तो चलता. काळोखान ताचे दोळे कुर्डे केल्यात. आपूण खंयसर वेता ते तो नेना. देवाचे उतार हे सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया. भोव निवास्यानो सर्वेस्परा सर्ग गितां गाया. परमेश्वराक हसिया ताचें नांव वखाणा. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. ताचे तारण दिसपरते गाजाया. जनांगा मध्ये ताची महिमा प्रगट करा. सपर्जांक ताची विस्मिता कळया. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. अंतररचना सर्वेस्परान ताच्या हासन भोवती फंगता तेज आनी महिमा. ताच्या पवित्र स्थानान गाजता पदवी आनी वैभव. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. दिव तूं अनभवर्त्यांक उजवाडयतलो आनी तुजे परजे इस्रायलाची महिमा जावन आसतलो.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोय आसूं सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया मोइसेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या शुद्धपणाचे दीस खबर जावन तिने नितळ जावन सो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो प्रथम जल्मालो एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पोवंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायिल्ल्या प्रमाणे एक सोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो निथिवोन तांणी देव बेरांतीचो मनीस जो इस्रायलाच्या उदरगतेक तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रोत्मो आसलो सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्रत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवाळाक आयिल्लो नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक तांणी तांची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या सकराक समाधानान वचून दी कित्याक तुजी बासावनी तुवें पाळ्ळी म्हजेच दोळ्यांनी तुजी सोडवून हांवें देखली सरपर्जा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवोवान बावडत्यांक उसवाड दिवपी आनी महिमा तुज्या परजे इस्रायलाची सिमियावन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापाय विस्मीत जाली तवळ सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्तो कसो नेमला आनी एक दूख एक तारीच्या तलवारी परी तुजें काळीज फापसयतलें हो बाळूक इस्रायलांत सबारांक पडूंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो ह्या वरवीं सबाराच्या अंतस्करणांतलीं गुटाचीं चिंतनां भायर पडटलीं देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो देव ताका भेटोवंक आयलो आनी सिमियाव त्या देवाक जेजूक वळखूंक लागलो देव विविध रितींनी मागण्यांत व्यक्ती मुखांतर विविध सगळ्यांनी चुकत्या वेळार एका गणिता मुखांतर देव आमकां भेटोवंक येता पूण त्या देवाक आमी वळखूंक सत्तावंक म्हणलें चिंता पाठोवंक आयची वाचपां आमकां उलो दितात जेजूक तेंपलांक भेटोवचें चित्रण आजच्या वांजेलांत आसा मोइसेच्या नियमा प्रमाणे मलगड्या चेरक्या भुरग्याक देवाक समर्पण दिवचें एक नियम निर्गमन अध्याय 13 वाक्य 12 हांगासर आमी पळयता आनी ह्याच प्रकार मोइसेच्या नियमा प्रकार मोरी आनी जुजे जेजूक तेंपलांक भेटोवंक येतात तेंपलांक भेटोवंक जेरुसलेमाक येतात लुकाच्या मतींत जेजूक जेरुसलेमाक हाडच्याक एक अर्थ आसा कित्याक जेजूचो शेवट जेरुसलेमान जेजू आपलो जीव अर्पिता आनी ह्या भक्तीक कार्याची सुरवात खंयसर जाता ह्या भक्तीक कार्याची सुरवात जेरुसलेम जाता सुरवात आनी शेवट जेरुसलेम प्रवादी मालाकीन केल्लो हो प्रवाद मेस्सिया अवचित देवळा भितर येतलो अवचित देवळाच्या भितर येतलो सिमियाव आनी अन्ना देवळांत मागण्यांत ती आसली जायतीं भुरगीं जायतीं वडिलां तांच्या भुरग्यांक घेवन आयिल्ल्या वेळार सिमियावन तांकां
आशिर्वाद दिल्लो आसा जायत्या भुरग्यांक ताणें पळयल्लें आसा पूण हांगासर वो जेजू वो सोडवंदार म्हूण सिमियांव कशें कळीत जाता जायत्या भुरग्यांक पळयलो पूण हांगासर मोरये थंय वा जुजे थंय ह्या भुरग्या थंय कसलीच विशेशता ना तरी सिमियांव ह्या भुरग्याक कशें वळखता पवित्र पुस्तकच जाप दिता पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा काल वसू जेजू वसू सोडवंदार म्हूण सिमियांव वळखूंक शकलो आनी जोगत्या जाग्यार जोगत्या वेळार सिमियांवन जेजूक भेटलो अरे एका देवस्तुते वेळार आमी काणीको अर्पितांव संभ्रम आसतना आयताराची आमी काणीको अर्पितांव आनी त्यो काणीको आमी पवित्र म्हूण लेखतांव पवित्र स्नाना वरवीं आमकांच आमी संपूर्ण रितीन देवाक समर्पिलां तर आमचें नडतें आमचें उलोवणें पवित्रपणी हरी एक दीस सांबाळूंक आमकां प्रत्येक रितीन आयचो वांजेल आमकां उलो दिता हर एक व्यक्ती देवाक पळोवंक आशिता देवाची सोदना करता आनी हो संतोश तांच्या जिणेंत अनुभव करूंक आशिता सिमियांवक एक बाग लागलें हें बाग ताका लाभलें कित्याक तो एक नितीवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस देव ताची आशा निर्फळ करिना आपल्या पुता द्वारी ताका भेटता आमी जायते फावटी सांगचे आसा कोण नितळ काळजान देवाक मेळूंक येता देवाक भेटूंक येता खंडीत जावन एका वा आनी एका रुपार मागण्या मुखांतर वा गणिता मुखांतर व्यक्ती मुखांतर तो तांकां भेटता सुमी आमकांय मेळूंक येता जोगत्या जाग्यार जोगत्या वेळार देखून आमी सगळो वेळ इगर्जेंतच रावा जाय म्हणना मागण्यांत वा पवित्र पुस्तक घेवन वाचूनच रावा जाय म्हणना जोगत्या जाग्यार जोगत्या वेळार जेजू आमकां भेटूंक येता मागणे आनी ताच्या मुखारसून वेचीन तर आमकां दिल्या त्या जबाबदारेन जावंक पुरो आमच्या वावरांत हेरांक बरें करूंक हेरांक प्रेरण दिवंक हेरांच्या हेरां विशीं चिंतून घेवंक पयना वेळार अशें विविध जाग्यांनी विविध वेळार देव आमच्या भेटेक येता आनी आमी ताका वळखूंक जाय कित्याक आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें देवाची वळख आसा म्हणून उपादेश पाळिना तो व्यक्ती पडकिरो कित्याक मागणें आमकां आमचें जिवीत आमचें काम आमची जबाबदारी पाळूंक प्रेरण दिता शिवाय ती एक विंगड करूंक आसात मागणें आनी आमकां दिली ती जबाबदारी मुखारसून व्हरूंक प्रेरण दिता आनी ह्या मुखांतर देवाक भेटूंक जेजूची वळख धरूंक आनी हेरांक बरें करूंक आमकां प्रेरण दिता वडतांत कळे फुल्ल्यार गांवांत गाजोवची गरज ना ताचो स्वाद आपापशेंच हर एका जाग्यार प्रसारता देखून मागण्या मुखांतर आमकां लाभलोलो तो अनुभव हेरां संगी वांटून घेवं आपापशेंच ह्या जबाबदारेंत भागीदार जावंक आनी आमची जबाबदारी जोगत्या रितीन पाळोवंक हो अनुभव सोडूंक आमकां प्रेरण लाभता हर एका युकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार जेजू आमकां भेटूंक येता पूण आमी हर एक दीस ताका वळखूंक शकतावंगी ताचें प्रेरण आमी घेवन आमची जबाबदारी जोगत्या रितीन पाळोवंक आमकां साध्य जाता गे म्हणलें सवाल प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा चिंतून पळोवंक नियाळोवंक आनी आमची जिणी त्या प्रकार मांडून हाडूंक हाची दनी वचपां आमकां प्रेरण दिता आसतना तिस करपाक तसो जेजू ह्या वेदीर हाजर जाता आसतना आमी मागून घेवया आमेन. फुल्यांत फुलां विविध रसनां स्वारीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां ताळी घेवन आयल्या पांया तळा घे बापा घे
तुझ्या वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल माझा रक्तान क्रिस्ताच्या भाऊ बहिणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले सावंदे मन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेक्या पयसपेच्या गावात सर्वेस्पर देव मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचे बलिदान मानून घे ताचे वरवीं उतरावरती देणी आमी तुजे कडचे घेता आनी तुका परतून दिता तर तुवें आमकां दिलां तें तुका भेटोवंक तुकाच घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफीन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आमचे खळसाव उबारुये आमी सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवासुये वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो निती सोने आमच्या फायदे असो तुजो आनंद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश हांकलो मनशा रुपार दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वसूं आमचें काळजां देखून देवदूतां बराबर सर्गींच्या सरदळबारां संगतीक तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतां पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार बदलाच्या वैभवान उंचगी तुकाचे जय सर्वेस्पराचे नावे राखाचे उंचगी तुकाचे जय बापा क्रूस तुम पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करा बावड़ता सो गुट परगत होइए तुझ्या कुर्सानी पूर्ण जीवन पूर्ण वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवन असो आमी भक्तेपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळें येजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या सर आमच्या
भावा बहिणीची काकुळत कर. तांकांच्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुझे परजळीत मुकामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांसुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सांगाता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज कायो, तुझी बिशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां नाडायली नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखुणे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आखातांतलीं वाटाय. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येताना रास वट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक पळोवन शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता दी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुबाकी सम्याक तुजे भितरेंचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्वस्त प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू आमकां वांचे अत्रेगान आमी सेवचे केदे वखते भाग आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा जिवीत दिवच्या निजा देवा तुझे स्रगत मास आमकां तूं वांटाय मोगान आमच्या
थंय एकवटाय होवीचे वाल सर्गीचे जेजून सामका वाडचे अत्रेगान आमी सेवचे केदे वर्ते बागामचे आमच्या राया आमी तुजी पसा मुलाय आमकां रक्तान तुज्या तुजे वेदीसशी आमी येता पवित्र सात भक्तीन सेवता होवीचे वाल सर्गीचे जेजून सामका वाडचे अत्रेगान आमी सेवचे केदे वर्ते बागामचे प्रार्थुये कनवळ्या बापा तुझ्या मोगा सुवेचित संस्कार आमी घेतला ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान थेर कर आनी आमचे जिवीत ह्या संवसारान सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफे सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुकार भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोर येसो ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोर येसो रडच्या बाळशाच्या रुदानान तो मेळ्ळो भुकेल्या बावडा थंय तो दिसलो रडच्या बाळशाच्या रुदानान तो मेळ्ळो भुकेल्या बावडा थंय तो दिसलो सोदून आसता आशेव नासता बाळोक जेजू म्हाका मेळ्ळो सोदून आसता आशेव नासता बाळोक जेजू म्हाका मेळ्ळो ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोर येसो मोगाळ पुत्रा सोवे अंवारले आशीर्वाद देवाका Again, such a great बाबाचे पताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.